फाटल्या महिन्यात जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारान श्री लयराई देवीचे जात्रेक राज्य उत्सवाचो दर्जो जाहीर केला. मात हालींच जाल्ल्या देवस्थान समितीचे बसकेत सरकाराच्या ह्या निर्णयाक देवस्थान समिती तशेंच महाजनांनी विरोध केला. म्हणून कितें आहा, देवस्थान आमचे देवस्थान हे माजनी देवस्थान. माजनी देवस्थान महाजन हे सुप्रीम जनरल बॉडी. जे कुमदाचे देवस्थान कुमदाद आणि महाजन हे जे डिसिजन दिला ते आमकां कमिटीक बांदिलकी आसता. जेन्ना आमचे कडेन चौकशी केली महाजनांनी की हे बाबा कितें एक्झॅक्टली कितें ते आमकां सांगपाक खबर ना. आमी काही गोष्टी मागीर कितें केलें, डायरेक्टर ऑफ आर्ट्स अँड कल्चर तांकां मेळ्ळे आणि तेंचे कडसून स्पश्टीकरण घेतलें. तेंच्यांनी सादारण थोडी माहिती आमकां दिली. त्या आधारे आम्ही काल जनरल बॉडी आमची झाली पळय तेन्ना आमी तेंच्या फुड्यान मांडले. म्हणून माझी कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांक इन्क्वायरी केली आमी, बाबा तुमचे कडेन प्रपोजल येयल्ले काय कितें गव्हर्मेंटाचे, काय तेंच्यांनी धाडलेले काय कितें. पूण तेंच्यांनी स्पश्ट शब्दान सांगलें आमी तशें कांय धाडूं ना आनी आमकां कांय येवंक ना. म्हणून जेन्ना डिक्लेअर केलें आमकां काय भितर आयडिया नासली म्हणून आमी प्रेसा बरोबर गेले. पूण वास्तवीक कितें आसा की हे राज्यस्तरीय दर्जो हो आमकां देवस्थानांक दिवपाक कारण कितें आनी कितें एक्चुअली आमकां तितून बेनिफीट आसा काय कितें ते आमकां कांय कल्पना ना. आणि महाजनांची सायकोलॉजी जाली कितें की आमच्या देवस्थानान सरकार हस्तक्षेप करूंक सोदता काय कितें, आणि तो हस्तक्षेप आमकां गव्हर्मेंटाचो म्हणजे आमच्या देवस्थानान अजिबात नाका. पूण आमी जे कितें आमकां आज पर्यंत देवस्थानांक जे दिलां सहाय्य केलां ते आमी डेफिनेटली स्वीकार करता. तितून वाट करची, आमकां देवस्थानांक आनीक कितें तरी खंयच्या तरेन दिवपाची. पूण राज्यस्तरीय दर्जो आसा पळय न्हू, तेचेर काल जेन्ना मिटिंगेन डिस्कशन जालें सगळे टोटल जे महाजन आसले तेंच्यांनी कडक विरोध केलो की आमकां राज्यस्तरीय ह्या बाबतीन जत्रोत्सवाक राज्यस्तरीय दर्जो नाका. कित्याक आमची जात्रा ऑलरेडी सबंद गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्रान पर्यंत प्रसिद्ध आसा. आणि ही धोंडाची जात्रा ती आमकां हांगासर देवी धोंड हे म्हत्वाचें आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.